एज अ MLA ह्या नात्यान आमी कंटिन्युअसली ते काम खंय पावला कितें पावला आमी पळयत आसता। त्याच बरोबर आयज आमी आयज डेट आमची 16 तारीख। सो आमचे ऑलरेडी आमचे जे टार्गेट आसले ते आमचे कंप्लीट जाल्ले आसा। फाल्यां मुख्यमंत्री येवपाचो आसा, लास्ट एक मिटींग घेतलो, सगळे प्रेस कॉन्फरन्स फाल्यां आसा आनी तेच्या उपरांत जे बारीक तुमी आतां पळयला कंटिन्युअसली पावस येता, एवरी डे म्हणटा पळय तसो पावस येता, एक मातशें खंय नाल्यार खंय तरी उरता। आयज आमी येदो व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर आमचो पळय आयज हें केलो, कारण गोंयांक आमकां खंयच म्हणल्यार कितेंच त्रास जावपाक जायना ओल्ड गोवा ह्या एक्सपोजिशनाक, म्हणून आमी तोय इनॉग्रेशन केला। कंपाऊंड आसा, लोकांक येता वयता थंय हेवी प्रॉब्लेम दिवाडकार भाव भयणांक गाडी व्हरतना थंय एक मानसीक त्रासूच तो। थंयसर इतली वर्सां कोणूच थंय इनिशिएटीव घेवन कोणीच केन्ना काम केलें ना। ते हांव स्वता काल JCB व्हरोन आमी ते ह्याच आमचे एक्सपोजिशनाच्या निमतान आमी तेंय सायडीन काडून आयज थंय पयल्यार बिंदास ते 2-3 गाडयो अश्योच वचोंक शकता, जेणे करून लोकांक पळय तो त्रास जातालो तो आयज आमी बरो कंप्लीट केला। कारण आमी हे एक्सपोजिशनाक आमी कितेंच कमी पडोंक दिना आमच्या गोंयच्या साहेबाक लागून, कारण आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या दर्शनाक जे गोंयच्या साहेबाचे ब्लेसिंग घेवपाक कितले तरी करोडांनी लोक येतले। कारण हांव स्वताक आमच्या गोंयच्या साहेबाक इतलो मानता। आमी जेन्ना स्टॉलां सुद्दां जी पळय दिल्या ती आमी मदीं मदीं गॅप दवरला, जेणे करून एम्बुलन्स वचोंक शकता, जेणे करून फायर ब्रिगेड वचोंक शकता। ह्यो आमी सगळी सुविधा जाणून करून बाबा एमर्जन्सी आनी कितें जर आसा खंय गाडी व्हरोंक जाय जाल्यार हे प्रत्येक हेजो विशय आमचे मनार दवरून सगळे हें करूनच आमी हो फुडलो केला। आनी तशें आमी गॅप दवरून ह्या फाटी आमी बरें काम करपाचें थंय चिंतलां। सो स्टॉलाचेर